नमस्कार. गोवा टॉप 25 च्या बुलेटिनान हांव संजीवी तुमकां येवकार दिता. नदर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान सत्तेची सुत्रां हातीन घेवन 5 दीस जाल्यात. ह्या 5 दिसान म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. सोपूत विधीच्या कांय दीस आदीं नियंत्रणात आशिल्ले इंधनाचें मोल आतां हिसपा भायर वाडिल्ल्याचें दिसून येतात. भाजी आनी नुस्त्या वांगडाच दुधाचे दर बरेच वाडिल्ल्यान साधारण गोंयकार त्रासान पडिल्ल्याचें दिसून येता. देखून गरमेन आदींच तापिल्ल्या गोंयकारांक आतां म्हारगायेची तगय सोंसची पडटा. संरक्षण वंटीचे काम चालू असताना रेल्वेच्या कंत्राटदारान वास्कोच्या कब्रस्तानातल्या थडग्यांचे लुकसाण केल्ल्यान वातावरण बरेंच तापले. कब्रस्तानान प्रार्थना करपाक गेल्ल्या एका मनशान हो प्रकार पळयलो आनी ताचो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलें. ह्या प्रकाराची खबर कळटकीत मुस्लिम भावांचो एक पंगड घडणूक थळार पावलो. ह्या कामाची वासपूस करपाची मागणी तांणी वास्को पुलिशे कडेन केल्या. ह्या विशीं पुलीस आनी रेल्वेचे अधिकारी संयुक्त पळोवणी करतले. हे सरकारूच तडजोडींतल्यान जाल्लें आसा. देखून खाती वांटपांत तडजोड जाल्या इतलें मात खरें. आम आदमी पार्टीन खाती वांटपा वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. तशेंच शिक्षण खातें योग्य मंत्र्या कडेन दिवपाची मागणी ह्या वेळार आम आदमी पक्षान केली. पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत आपाचो फुडारी राजदीप आनी वाल्मिकी नायक हजर आशिल्ले. खातें वांटप जालें जाहीर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक गृह वित्त कार्मिक दक्षताय राजभास खाती जाल्यार विश्वजीत राणेक भलायकी नगर नियोजन नगर विकास रानां बायलां आनी बायल कल्याण खाती मॉविन गुदिनोक पंचायत येरादारी उद्देग आनी कुशळटाय उदरगत शिष्टाचार खातें निलेश काब्रालाक बांदकाम पर्यावरण कायदो संसदीत वेव्हार खातें रोहन खंवटेक पर्यटन म्हायती तंत्रज्ञान प्रिंटींग स्टेशनरी खाती रवी नायकाक कृषी नागरी पुरवण हस्तकला खाती सुभाष शिरोडकाराक जलस्रोत सहकार प्रोवेदोरिया खाती गोविंद गावडेक खेळां कला आनी संस्कृताय रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान गोंय वैजकी हॉस्पिटलाक भेट दिली. गोंय वैजकी हॉस्पिटलाचे फाटले वटेन कोयराचे दीख साचून रावल्या ह्या विशीं ताणें अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. तशेंच हो कोयर बेगींतल्यान बेगीन काडपाची सुचोवणी ताणें अधिकाऱ्यांक केली. गोंय वैजकी महाविद्यालयांतले स्थिती विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवप करतलो अशें विरेश बोरकारान ह्या वेळार सांगिल्लें. शेनवारा संवसार पाडव्या निमतान मोर्जे बागवाडो वाठारांत श्री दत्तात्रेय देवस्थान समिती आनी श्री दुर्गा सार्वजनीक उत्सव समिती हांच्या जोड पालवान दत्तात्रेय देवस्थान सभाघराचे विद्युतीकरण कार्यावळीचे आयोजन केले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मांद्रेचे आमदार जित आरोलकार थळावो पंच प्रकाश शिरोडकार उद्योजक बाबी गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आमदाराच्या हस्तुकी सभाघराच्या विद्युतीकरणाचे उक्तावण जाले.
मांद्र्या मतदारसंघाची उदरगत लोकांच्या सहकार्यातल्यान आणि सरकाराच्या माध्यमांतल्यान करतलो, तशेंच मांद्र्या स्वतंत्र पोलीस स्टेशन बेगीनात बांदतलो अशें आमदार श्री आरोलकारान ह्या वेळार सांगिल्लें. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी पेडण्यां अनुसूचित जाती संघटना आणि रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट गोवा हांच्या यादिस्तिकाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आलेकार हजर आशिल्ले. संघटने वतीन 1 मे गोवा SC स्टार पुस्तकाचेर विचरण जातले अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. सावळवाडो पेडण्यां खेळा खात्यान राष्ट्रीय सर्ती खातीर उबारिल्लो इंडोर स्टेडियम खेळ गड्यांक केन्ना उक्तो जातलो असो प्रश्न थळाव्या नागरिकांक पडला. राष्ट्रीय सर्ती खातीर शारा वांगडाच म्हालांतलो मुखेल स्टेडियम आनी खेळा मळांची दुरुस्ती करपा खातीर खेळा खात्यान एक येवजण आंखिल्ली आणि ते येवजणे अंतर्गत खेळा खात्यान फाटल्या 5 वर्सां आदीं खेळा मंत्री आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांणी सावळ वाडो पेडण्यां आदले जे खेळा मळ आसले थंय 37 कोटी रुपया खर्चून इंडोर स्टेडियम उबारिल्लो. ह्या इंडोर स्टेडियमाची सध्याची स्थिती कशी आसा हाची पळोवणी करपा खातीर आमच्या प्रतिनिधी थंय भेट दिली. संवसार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर मंत्री निलेश काब्रालान कामाक लागला. आपलो मतदारसंघ नितळ आनी चकचकीत करपाच्या कामाक ताणें नीट धरला. लोक कोयर हाडून रस्त्यार उडयता म्हण निलेश चाळवलो. सांगून कितलें म्हण सांगचें, आतां सांगचो ना, थेट कारवाय करीत तालाव घालतलो अशी ताकीद तांणी कोयर उडोवप्यांक दिल्या. विधानसभेन मातसो दोळो लागलो जाल्यार म्हाका लोक ट्रोल करतात पूण म्हजें काम तांकां दिसना काय कितें असो प्रश्नय तांणी लोकांक केलो. देऊळवाडा पालये वाठारांत कम्युनिटी सभाघराचे शेनवारा संवसार पाडव्याच्या मुहूर्ताचेर उक्तावण जाले. थळावो आमदार जीत आरोलकाराचे हस्तुकी ह्या सभाघराचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार पालये ग्रामपंचायत मंडळ दत्तात्रेय देवळाचो पदाधिकारी आनी थळावे नागरीक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. आपूण आमदार म्हूण मिरोवपाक येवंक ना, ह्या मतदारसंघाची उदरगत करपाची आसा अशें जितान ह्या वेळार सांगिल्लें. साखळेच्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी संवसार पाडव्याच्या मुहूर्तार लोकां कडेन संवाद साधलो. लोकांची गराणी आनी प्रश्न आयकून घेतले आनी ते जाता तितले बेगीन सुटावे करपाचे उतर दिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयांक सगळे सहकार्य दिवपाचें उतर दिलां. मुळाव्या तशेंच विंगड येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान व्हड सहकार्य दिलां. ताका लागून येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान दरेका घरांत समृद्धी आनी दरेका गांवांत विकासाची गुडी उबारपाची आमची मोख आसा आनी ती मोख आमी साध्य करतले हाची खात्री आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सध्या देशातली वाडटी म्हारगाय आनी इंधनाच्या वाडट्या दराक लागून सर्वसामान्यांक व्हड फटको बसला.
वाडट्या म्हारगायेच्या मुद्द्या वयल्यान काँग्रेस बरीच आक्रमक जाल्या। या म्हारगाये आड काँग्रेसीन मारक मुक्त भारत आंदोलन सुरू केलां। 31 मार्च ते 7 एप्रिल मजगतीं हे आंदोलन चलतले। सध्या CNG, PNG गॅस तशेंच खाद्य तेलाचे दर वाडल्यात। 1 एप्रिलाच्यान वखदांचेरूय दर वाडटले। वाडट्या म्हारगायेचो सर्वसामान्यांचेर व्हड परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता। श्रीलंका आतामेरेनच्या सगळ्यांत खर आर्थीक संकश्टाक तोंड दिता। श्रीलंके वयलें संकश्ट दिसान दीस वाडत चल्ला। हेच फाटभुंयेर श्रीलंका सरकारांतल्यान सगळ्याच मंत्र्यापदाचो राजिनामो दिला। सगळ्या मंत्रिमंडळान राजिनामो दिल्लो आसलो तरी महिंदा राजपक्षे मात प्रधानमंत्री पदार कायम आसात। सोळा हजार लिटर फुकट उदक दिवपाची घोषणा अजूनय घोषणाच आशिल्ल्याचें दिसून येता। प्रत्यक्षात फुकट उदक मात कोणाकूच मेळना। उदकाची हिसपा भायर बिलां आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडला। हेच बील दर वाडी आड सोमारा टोनीनगर सावड्डेच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा हाडलो। वाडून आयिल्ल्या उदका बिलां आनी उणी करपाक ह्या लोकांनी सुमार 50 अर्ज केल्ले, पूण तांच्या अर्जाची कोणेच दखल घेवंक ना। निमाणे कडेन तांच्या पाशयेस पेड्ड्यार जाले आनी ह्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा व्हेलो। डिसेंबर सावन मार्चा मेरेनची बिलां लोकांक मेळ्ळ्यात। कोणाक 5, कोणाक 7 आनी कोणाक 20 हजारां मेरेन बिलां आयिल्ली लोक साळावल्यात। कोलकाता जाल्ल्या राष्ट्रीय मायम फेस्टिवलात गोंय कला अकादमीच्या कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट पंगडान वांटो घेतिल्लो। गोंयच्या पंगडान केल्ल्या अभिनय सादरीकरणाची मायम कलाकार पद्मश्री निरंजन गोस्वामी तोखणाय केल्या। इनसायड आउट हो मायम सहाय्यक प्राध्यापक श्रीकांत गौडे हाणें दिग्दर्शक केल्लो। महाविद्यालयाचे प्राचार्य रामराव वायक हांकांय आयोजकांनी आमंत्रीत केल्लो। दोन दिसांत चड दुयेंती मेळिल्ले असले तरी आयतारा कोरोनाचो एकूय नवो दुयेंती मेळूंक ना। सैमाच्या स्थितीचो नियाळ ते विशीं योग्य धोरणाची रचना आनी सैमाचो इबाड थांबोवपा खातीर केल्ल्या उपाय येवजणांची म्हायती दिवपाक गोंय अपयशी थारला। सैमाचे स्थितीचो वर्सुकी अहवाल, भौशीक सुनावण्यांची म्हायती आनी कोयर वेवस्थापनाची म्हायती भोवतेक राज्यांनी तांच्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली ना। सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटचे वतीन जाहीर केल्ल्या अहवालांतल्यान ह्या गजाल्यार उक्ताडार आयल्या। लोलया पंचायत क्षेत्रांतल्या मडगांव कारवार रस्त्या कुशीक आशिल्ले गाडे काडपाची नोटीस भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्या। हे गाडे काडले जाल्यार आमचे पोट भरपाचे साधन ना जातले अशें गाडेकार सांगतात। गाडे काडटात
काडटात ना म्हणिना, पूण काम चालू जाय मेरेन मातसो वेळ दिवपाची मागणी ह्या गाडेकारांनी केल्या. फोंडे पुलिसांनी माशेल बस स्टँडाचेर सूरज उर्फ राम प्रताप सहा मूळ बिहारांतलो सध्याक कुमार जुवे वाठारांत रावतालो हाका 1,30,000च्या घुवळे वखदां सयत अटक केलो. पुलिसांक घुवळे वखदां विकपाच्या प्रकरणाची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळे उपरांत तांकां धरपाची रचणूक केली. पोलीस निरीक्षक विजय कुमार सोडनकर हांच्या नेतृत्वाखाला उपनिरीक्षक साजिद पिल्ले, हेड कॉन्स्टेबल वंदेश सतरकार, कॉन्स्टेबल अमेय गोसावी, मयूर देसाय आणि हेर वांगड्या सयत कारवाय केली. सूरज उर्फ राम प्रताप सहा कडल्यान 1,300 ग्रामाची घुवळे वखदां सापडल्यात. सांकवाळच्या बिट्सपिलांनी संस्थेतल्या आनीक 22 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाल्या. सगळ्यांची भलायकी बरी आसा. हाचे पयलीं संस्थेतल्या 30 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाली. संपर्कांत आयिल्ले हेर विद्यार्थ्यांची कोविड चांचणी करपाचें काम सुरू आसा. 2 दिसां भितर आनीक 22 विद्यार्थ्यांक कोविड जाल्ल्यान आनीकूय केशी वाडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर ऑनलायन वर्ग सुरू करपाचो निर्णय बिट्सपिलांनी संस्थेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिल्या. सुधारित मोटार वाहन कायद्याची कार्यवाही शुक्रारा सावन सुरू जाल्ल्यान मोडप्यांक चड तालाव फारीक करचो पडटा. हेल्मेट घालूंक ना म्हूण तालाव दिवपाचें प्रमाण 30% आसा. 30% प्रकरणां ही नेमांक पाळो दिनात तांची आसा. त्या उपरांत 20% चालकांक कागदपत्रां ना म्हूण तालाव भरचो पडटा. सोरो पिवन वाहन चलोवप, सीट बेल्ट घालप ना, सिग्नल क्रॉस करप हाका लागून तालाव जावपाचें प्रमाण लागीं सारकें आसा. वेर्णा ते मुरगांव बंदरा मेरेन राष्ट्रीय महामार्गाचे कुशीक कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात. वास्को वेर्णापुरी गांधीनगर वाठारांत कोयराच्यो राशी साचून राविल्ल्यान घाणी पडल्यात. कोयर उडोवप्यांचेर तशेंच बेशिस्त पार्किंगेचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वेर्णा ते मुरगांव बंदरा मेरेन पुराय जाल्यार राष्ट्रीय महामार्गाक लागून म्हालाच्या ट्रक सयत हेर गाडयांची पार्किंगेची बरी सोय जाल्या. पूण दाबोळी विमानतळ, वास्को शांतीनगर, मांगूर हिल, वर्णापुरी, गांधीनगर वाठारांत बेशिस्त पार्किंग पळोवपाक मेळटा. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तशेंच वाहतूक पुलिशेन हाचेर कारवाय करची अशी मागणी जायत आसा. मोलेच्या भगवान महावीर अभयारण्यात आणि भोंवतणच्या वाठारांत वाघ दिसून आयला. देखून मोलेच्या क्षेत्रीय रान अधिकाऱ्यान हे विशीं गांवांतल्या लोकांक कळचें म्हूण सरपंचाक सुचोवणी काडल्या. गांवांत आनी रानांत भोंवतना लोकांनी जतनाय घेवची. आपल्या गोरवांक आनी हेर पाळीव जनावरांक रानांत सोडचें न्हय अशें तांणी हे सुचोवणेन कळीत केलां. वाठारांतल्या लोकांनी सादूर रावचें अशें अधिकाऱ्यान सांगलां. गोंयकारांक बुलोवपी श्रीवल्ली आतां कोंकणीन आयला. संगीत क्षेत्रांत वेगवेगळ्या तरेन श्रीवल्ली ह्या पदाचें अनुसर्जन जाल्लें पळोवपाक मेळटा. मूळ तेलुगू भाशेंतलें हें गीत पुष्पा नांवाच्या फिल्मांत आस्पावता
आणि ह्याच पदांचे हिंदी वर्जन पुराय भारतभर गाजले। भारत भौभौशीक देश आशिल्ल्यान लोकांनी आपापल्या भाषांनी हे पद घोळून घेतले आणि लोकांच्या काळजांतल्यान आपली वाट काडीत आता श्रीवल्ली कोंकणींत पावले। गोंयच्या साईनाथ गांवकार आणि लक्ष्मण नायकान हे पद कोंकणीन गायलां। रमजान म्हयनो म्हटल्यार मुस्लिम भावाचो पवित्र सण आयतारा सुरू जाल्ल्या रमजान म्हयन्या निमतान दिवचल शारांतल्या मुस्लिम भाव मदीं उमेदीचे ल्हार फाकला। मुस्लिम भाव व्हडा उमेदीन आनी परंपरे प्रमाण हो म्हयनो पाळटात। तांच्यांनी नेमाक उपास धरपाक सुरवात केला। गोवा टॉप 25 च्यो ह्यो खासा खबरो हांगा सोंपता। हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।